ब्रिगेडियर संजय रावत जी का आभारी हूं कि हमने उनको कहा कि गोवा तो कई साल के बाद लिबरेट हुआ, स्वतंत्र हुआ। जिस तरह से आर्मी के बारे में जो जागृति यहाँ होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हुई। कई लोग गोवा से आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में गए, लेकिन जिन संख्या से जाना चाहिए था वो संख्या में नहीं जा पाए क्योंकि एक अवेयरनेस कम था। और जब मैंने रावत साहब ब्रिगेडियर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लेंगे। आर्मी की पहचान जब तक नहीं होगी तब तक ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। और आज कल से ये कार्यक्रम नो योर आर्मी, ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। आप सब लोग इसके साक्षी है कि गोवा के लोगों के लिए बहुत गर्व की और सम्मान की बात है कि आज इस परिक्षेत्र में भारतीय सेना ने अपनी शक्ति और सैन्य कार्य कुशलता का हमको एक एग्जाम्पल दिखा दिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया हुआ है। मैं इसके लिए भारतीय सेना का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। भारतीय सेना की उपस्थिति देश के दुश्मनों के ऊपर हमारी रणनीति जीत और सुरक्षा का द्योतक है। गोवा के लोगों के लिए यह अपने आप में ऐतिहासिक और अद्वितीय क्षण है जिसमें उन्हें भारतीय सेना की क्षमताओं, प्रशिक्षण नीति, बहादुरी, अनुशासन, दृढ़ निश्चय और उनकी सैन्य कार्य कुशलता को देखने व समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा। फाटल्या टेन्युअरान नरेंद्र मोदीजींच्या देशाचे संरक्षण मंत्री म्हणून मनोहरभाई पर्रीकर हांची वर्णी लागली आणि ह्या टेन्युअरान देशाचे संरक्षण राज्यमंत्री म्हणून आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांची वर्णी लागली। फाटल्या टेन्युअरान मनोहरभाई पर्रीकर असताना आम्ही सगळ्यांनी डिफेन्स एक्सपो पळयलो। देशातलो पयलीच फावटी डिफेन्स एक्सपो, भारताचो डिफेन्स एक्सपो गोंयान करपाची संद आमकां मनोहरभाई पर्रीकर आनी गोंयकारांक बडा उमेदीन म्हणटा तसो 7 दीस सगळ्यांनी अनुभवलो आनी डिफेन्स एक्सपो कितें आसता तो पळोवपाची संद आमकां त्या निमित्तान मेळ्ळी। आनी योगायोगान आज श्रीपाद भाऊन स्पेशली नो युअर आर्मी हो कार्यक्रम हांगासर 2 दीस ते 3 दिसां खातीर फाल्यांच्याय दिसा हो कार्यक्रम हांगासर उरतलो अशें तेंच्यांनी म्हटलां। त्या निमित्तान म्हाका दिसता तेंच्यांनी मिलिटरी इक्विपमेंट डिस्प्ले केला आनी ईच एंड एवरीथींग मिनी ऑब्स्टिकल कोर्स हांचे सगळे डिस्प्ले केल्ले सगळे इक्विपमेंट्स आनी तो कोर्स कसो जॉईन करपाचो हाची म्हायती ते सगळ्या आमच्या नवीन तरणाट्यांक हांगासर दिता। त्या बद्दल हांव डिपार्टमेंटाचें खरोखरूच अभिनंदन करता। मिलिटरी फोर्सीस किंवा एअर फोर्सीस बाकीचे सगळे हे फक्त वॉर जाता तेन्नाच न्ही, तर आमी पळयलां की जेन्ना जेन्ना सिव्हिलियनांक गरज लागता तेन्ना तेन्ना मागीर तो फ्लड रिलीफ आसूनी किंवा डिझास्टर मॅनेजमेंट आसूनी अशा सगळ्या सुवाळ्याचेर आमी पळयता की गोंयांत 6 म्हयन्या पयलीं जाल्लो फ्लड रिलीफ हातूंत मोठ्या प्रमाणात आय थिंक द फिलिपोस विल डेफिनेटली ही हॅज विटनेस्ड दॅट म्हणजे तांच्यांनी आपले स्पेशल इक्विपमेंट्स घालून लोकांक थंयच्यान भायर काडपा खातीर आमकां मोठ्या प्रमाणात मदत केला। सदोदीत सिव्हिलियनांक मेजर जेन्ना जेन्ना डिफिकल्टीज येता तेन्ना तेन्ना तांचो मेजर हेल्प जो आसा हो सदोदीत तांच्या कडल्यान उरता। आनी म्हाका दिसता ताका लागून म्हणजे गोंय जरी ल्हान असले आनी तांचे जितके फोर्सीस असले सरकार जेन्ना जेन्ना तांच्या कडेन अशा पद्दतीच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटान जेन्ना जेन्ना गरज मागता ऑलवेज दे आर हेल्पिंग फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। गोंयकार तसे खूप कमी प्रमाणात मिलिटरी फोर्सीस, नेव्ही फोर्सीस हितून भाग घेता। कारणां वेगवेगळी आसतली। घडये आमी उसरा स्वतंत्र जाला हे एक कारण आसूं शकता कारण आमी डायरेक्टली कनेक्ट टू द सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन आमकां उसरा आमी पावले म्हणून घडये आमी ह्या बाबतीत म्हाका दिसता खूप कमी जाण बट तरी सुद्धा म्हाका दिसता गोंयच्या बाबतीत बरेच जाण म्हणजे 4 जे आसा हे जनरल पोस्टा पर्यंत पावले। मेजर जनरल पोस्टा पर्यंत 4 गोंयकार हे आमचे पावले आनी त्या पोस्टा वयल्यान रिटायर्ड जाले। खुबशे जाण जे आसा हे मिलिटरी सर्विसीसान भरती जाले आनी थंयच्यान रिटायर्ड जाले। भाऊचो हो कार्यक्रम जो आसा आमचे माननीय मंत्री हांच्यांनी लायलो की गोंयांतले नवीन तरणाटे जे आर्मी नेव्हीन जॉईन जावपाक जाय
तांच्या बद्दल म्हाका दिसता तांकां एक अट्रॅक्शन क्रिएट जावपाक जाय आनी ताकाच लागून आतांच ते सांगताले की गोंयांतल्या स्कुलांनी म्हणण्या पेक्षा तालुका बेसीसचेर किंवा डिस्ट्रिक्ट बेसीसचेर जे इट इज नो युअर आर्मी ह्या पद्दतीचे हांव कॅम्प म्हणना बट भुरग्यांक कळपा खातीर अँड हाव टू गो इन द मिलिटरी फोर्सीस ह्या पद्दतीचे प्रोग्राम लावप अत्यंत गरजेचे आसा.